दिव्यवाणी 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 तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. मोगाच्या भावानो भयणीनो, मुतिमेच्या फेस्ताक वा मुती सैबिणीच्या फेस्ताक तयार जावन 9 दिसाची नोवेनाची सुरवात आमी कालच्या दिसा केल्या. आज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी ह्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा ह्या नोवेनाच्या मिसाक ह्या नोवेनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमकां तशेंच माध्यमा मुखांतर हें नोवेन करतात त्या सर्व भावा भयणींक, भावार्थी लोकांक मोरी माई आपल्या पुता जेजू मारिफात आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. आयच्या नोवेनाच्या दिसा संदेश हे प्रिय आसा. मोरी कुटुंबा सांगाता देवाक ओरसूंक शिकयता. कुटुंबांतल्या सर संद्यांनी सांगाता मागजे आनी भावार्थान जियेजय म्हणलो उद्देश असो जावन आसा. देखून आमच्या हर एका क्रिस्ती कुटुंबांत निरंतर आमी मागणी करता, निरंतर आमी मागणी भेटयता, स्तुती करता आनी ह्या मुखांतर देवाच्या काकुळतीचें बेसांव जोडून घेता. देखून हर एका आमच्या कुटुंबांनी मागणी आसचय. मागण्या मुखांतर आमची कुटुंबां पवित्र जावंक शकतात, बगेवन जावंक शकतात म्हणलें सत देवाचें उतर आज आमकां दिता. त्या प्रमाणे मोरयेची मजत मागया आनी देवाचो आदार कृपा विशेष करून जोडून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मगल भावानो भयणीनो, जे कुटुंब सांगाता मागता ते कुटुंब सांगाता जियेता. कुटुंबां सांगाता मागचें भोव चड गरजेचें. कुटुंबाच्या सर संद्यांनी मागण्याची गरज आनी म्हत्व समजून देवाक उरसूंक जाय. मागणे नातल्या कुटुंब पाकटे नातल्या सुकण्याक, तांडेली नासलेल्या थारवाक, नियंत्रण नासलेल्या गोड्याक सरी करियेत. कुटुंबांत सांगाता मेळून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन देवाक करसिताना भावार्थ वाडटा. कुटुंबाच्या सांद्याचो संबंध घट जाता, एकवट सडटा आनी मरये बरी कश्ट संकश्टा वेळार देवाचे कुशेक काळ जावन समजनातले विशय काळजां जागोवन दवरून आटावंक सलीस जाता. देखून मरये मायेची देख घेवन तिचे परी जावन देवाक करसूंक आदार मागया. सकळ सांगाता सकळ लागी झरिया तांचे ताळे एक करया मोर एक भोगळसिया ओढता इतलानी सोद्या एकटाई करिया. गॅप सांभाळा, डिस्टन्स सांभाळा. रेकॉर्डिंग गोंद्या आणि एक दिव्या सगळ सांगाता मेळया सगळ लागी झरिया आमचे ताळे करया मोर एक भोगळसिया फाल्यां भितर बावतली ही शिवती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोर एक फावो जाली. आम बसो विनंती कर हे बाळूक मोरये क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. मोगाळी मोरये तूं आमची सर्गेची माय, तूं आमचे खातीर तुज्या पुता लागीं सदांच विनंती करताय आनी तुजे मुखांतर आमच्या फिरगस कुटुंबाक दराळ बेसांव भरल्याय. आमची कुटुंबां एक जाल्यांत आनी ती माया मोगान तुवें सांबाळल्याय. आमकां सर्वांक तुजे परी एक कुटुंब जावन देवा करसूंक शिकय.
आमी सुखांत आनी दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत देवाचो उपकार उगडास काडन ताका अर्सूंक आनी ताका मान करूंक आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तुजे कुशीन मनीसांव जल्मल्ल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बरी मेळची मजत मागून सर कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या भुरग्यां खातीर युवजनां खातीर परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण रूत जावच्या खातीर विशेश करून 3 नमान मुरये आमी सांगता म्हणया. नमान मुरये कुटुंबेन बरयले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेगुचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय मोप्यां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाचे कडी नामे. नमान मुरये कुटुंबेन बरयले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेगुचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय मोप्यां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. नमान मुरये कुटुंबेन बरयले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेगुचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय मोप्यां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदीं तसो आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हेचे मिसेचे बलिदान सांजुदाम रिफात लाभलेल्या बऱ्यापणा गर्गासान भेटयतात. फ्रांसीस वायलेट मोंतेरो पवित्र काळजावडो देवादीन विल्यम आनी विक्टर फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. जॉन फेर्नांडीस ल्हान फुलवाडो ह्या सर्व पासून आम्हा समेस्तां पासून जे कोण आमकां तणबासी ल्हान सुडास कडून तांचे पासून आमी मागया. ह्या मिसेच्या बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ जमानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत हांव दूख दर बगसाणे मागतेल्या बगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सुमयांक कुळतकर सोम्यांक कुळतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक कुळतकर. क्रिस्ताक कुळतकर. आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सुमयांक कुळतकर. सोम्यांक कुळतकर. सर्व पदवेदा देव आमची कुळत करून आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. इकडे बरदोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर हिरेद्यां खातीर मुरये मेळ्या मुखांतर देवाची काकुळत पेसावां जोडून घेवया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवंत हांवकार मुरयेची शेकाय आमकां फोव केल्याय देखून आमी संतोषतांव. हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी सरकार शासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलोन कोरिनगरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाचा सक्तीच्या आनी जाणवायेच्या दरबारान क्रिस्ताचो गूट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय. हांव तुमचे सवे आसलेल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय कुर्सायलेल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनान चिंतचें न्हय म्हूण हांवें निश्चित केल्लें. अशें आसक्तपणी भियोवन आनी कांपोवन म्हणले परी हांव तुमचे मदें आसुल्लो. म्हज्या सुत्रांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वय करतेल्या मनशांच्या जाणवयेच्या उतरांचो न्हय, बागार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांचे जाणवयेचेर न्हय, बागार देवाचे सक्तेचेर पड जाय म्हूण हांवें लेखलें. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्परा, हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो. सर्वेस्परा, हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो. सर्वेस्परा, हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो. केदनाय तें म्हजे मतींत आसा. तुज्यो आज्ञा सदांकाल म्हजे सवें आसलेल्या वरवीं म्हज्या दुस्माना प्रास कितलो शाणो तुवें म्हाका केलाय. श्लोक. सर्वेस्परा, हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो.
तुजी कुशी हांव नियाळीत आसा देखून सर म्हज्या गुरूंप्रास अंतरदृश्टेन हांव बरलां. तुजे नियमां हांव पाळटां देखून मालगाड्यां प्रास जाणवाय म्हाका आसा. श्लोक. सर्वेस्परा हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर सर म्हजो वाटो हांवें सांडल्यात. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलना कित्याक तुवेंच म्हाका तांची समजणी दिल्याय. श्लोक. सर्वेस्परा हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो. Alleluia kavian sumya करसियान ताच्या पवित्र नावाक पोगळी कुसारियान. Alleluia kavian sumya करसियान ताच्या पवित्र नावाक पोगळी कुसारियान. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. Alleluia kavian sumya करसियान ताच्या पवित्र नावाक पोगळी कुसारियान. Alleluia kavian sumya करसियान ताच्या पवित्र नावाक पोगळी कुसारियान. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू मिया. त्यावेळी जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपल्या सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनोगोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतास ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कोवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेत आसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंड सतल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सरेस्परान दयामय दाखोवचें वरस पसारूंक ताणें म्हाका धाडलां. वाचून जातच पुस्तक कोवळणो सिनोगोगाच्या बेद्या लागीं ताणें पाटीन दिलें आनी तो बसलो. थंय आसल्या समेस्ताचे दोळे ताचेर खोचून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसले सगळीं ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतालीं ती आपुरबायेचीं उतरां आयकून विस्मीत जाताले. ते म्हणटाले, हो जुजेचो पूत न्हय. तो व्हड जेजू ताका सांगी लागलो, वैजा तुकाच तूं पयलें गूण कर. ही गाद तुमी म्हाका मारतल्यात आनी काफरनावांत तुवें केल्या म्हूण आमी आयकल्या. ती कृत्य हांगासर तुज्याच गांवांत कर म्हणून तुमी म्हणटल्यात. ताणें मुंदरून म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल हांव तुमकां सांगता, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडिल्ल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधवी आसोंक आसल्यो. तरी पूण तांचे मदले एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडिल्लो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सेराप्त्या प्रांत्यांतल्या एका विधव स्त्रिये लागीं. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार इस्रायलांत साबार कोडकार आसूंक आसले. तरी पूण ताचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणी नितळ जाल्लो ना. हें आयकून सिनोगोगांत आसले समेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर वडीत व्हरून गेले. तांचे शहर बांदून हाडिल्ल्या दोंगराच्या शिखरांत धांवन ताका सकला लोटून घालचो म्हणून तांची मांडावळ जाल्ली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मगळ बाबडीनो उबी रावया. आमची मागणी सर्गींच्या बापाच्या पांयतळा उबारया. तुमची जाप बापा मोरये माये मुखांतर आमची मागणी आयक.
बापा मरे माये मुखांत आमची मागणी आयक. मंगळ बापा सर्व धार्मिक मुखेल्यांनी मुर्य मायेपरी तांच्या जिवितांत तुजी खुशी करण सदांच तुका अर्सूंक तांकां आदार दी आनी तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक सारकें मार्गदर्शन दिवंक तूं तांकां कुरपेन बर म्हूण आमी मागता. बापा मरे माये मुखांत आमची मागणी आयक. राजकीय मुखेल्यांनी सेवेचो सारको अर्थ समजून लोकांची सेवा करतना तुजी सेवा करतात म्हणलें मतींत सदांच दवरूंक आनी तांच्या वावरा मुखांत्र तुका अर्सूंक आनी महिमा दिवंक तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा मरे माये मुखांत आमची मागणी आयक. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच एर पिडेक वळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तां बरी भलायकी दी. ह्या पासत वावरच्या दोतोरांक नर्सांक समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्ले अनवार बेगीन निवार म्हूण मागता. बापा मरे माये मुखांत आमची मागणी आयक. ह्या दिसांनी मुर्य मायेक फुलां अर्पूंच्या सर्व भुरग्यांनी तशेंच वडिलांनी वाडोवन येताना फुलां बरी शेगुणांनी फुलोवंक तांकां कुरपे देण्यांनी नेटय म्हूण आमी मागता. बापा मरे माये मुखांत आमची मागणी आयक. आमच्या सर्व कुटुंबांतल्या भुरग्यांक शिकपांत जैत युवाजनां बरो फुडार परगांवांत आसलेल्यांक तांच्या वावरांत तृप्ती भद्रते आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी सदांच फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा मरे माये मुखांत आमची मागणी आयक. एकडी बोरदोळे दांपिया आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागे. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची ही मागणी दयेन आयकून घे. आमची कुटुंबां मागण्याची बिडारां जावन तुका अर्सूंच्याक मुरये मायेची मजतीन आमकां बेसावन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उंडवानी वाईन बापा तू स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरे परीन जीवन आमचें तुका भेटयता. जीवन आमचें पावन कर म्हणून परता. उंडवानी वाईन बापा तू स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुझी उतराय कोण उर्बेस आमकां कर. तुझी कुशी पाळूंक कुरपेन आमकां पर. पेल्या सेवेंची येवन उदार आमकां कर. मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. उंडवानी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी मैमीक आमचे नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा भगेवंत ओंकार मरयेची देवाच्या माथेचो उगडास करूंक आमची मागणी आनी देणी ह्या नव्यानाच्या दिसा तुज्या मुखार आमी दवरता. तांचेर तुजे दयाळ दिस्त घाल आनी सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानू अशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसों. तुमचे हे सोवे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्पोरातय उपारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वाचनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशांतय कितली अपरमी तुजी दयाळाई.
तुझे लानवीक साखरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशाक उळासो तुजो पोत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्लो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणटा वयर सरगार तांच्या वाकणेक आमचे तळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गीन तुका सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका सर्गी तुका पवित्र घडी आता आमी संभ्रमताना आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जावंक देवा स्वादार कृपा विशेष करून जेजूच्या कुडी रक्ता लागीं आमी मागया बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी बळ्या हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारुतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवट तसो गुट परगटुया जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिवन बाप्पा पिटर पावल आमच्या गोवळे बाप्पा आनी सगळी ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मोरये देवाच्या माये सांगाती भगवंत जुसेरी सपती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या आपता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सुडवंदराची अजनामतीन दवरना आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां देवाच्या स्तुती गायनाची कुटुंबां जावच्याक देव स्वादार आनी कृपा मागोवन सोमयान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षेता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा
सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडिशेंतली आमकां निवार देव करून हेची वितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शारत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवटकी पदवेन महिमान तुजी ससनाच्या आसना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं माय मग सुकृतो जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी दिमी घालया पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसरी अवकार मायाच्या उदरी जल्म घेतली कुटुंबांत जियेल्ली देवा लागीं निरंतर मागण्याच्या संबंधांत आसली आमी आमची कुटुंबां मागण्याची करूंक उलो दितात ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत बसस्ताच्या जिविता सांबाळू आमेन काळीजियुत्रेका मोकाळ सुम्यांची जुराया ये तू म्हज्या काळजांत ज्ञान तातोच तूं करिण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्यान संतोषानाच स्वागत करता स्वातीक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतूं काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्यान संतोषाना स्वागत करता स्वातीक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतूं काळजान मोच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा बगे हो धांवकार मरये देवाचे मायेसो मोगा आमच्या मोगाच्या मोती सायबिणीचो उगडास काडून ह्या नव्यानाच्या दिसा तुका भेटयलेल्या त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलां ह्या पोशणाच्या गठायेन आमचे माये परी तुजी खुशी पाळून सरकार तुजे सस्ताची गोडसाण बगूंक आमी तयार जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार आमच्या तारू
सयान तिच्या मोगान वाटती आमकां वाचावेची किती वर्तीन भाग मोरीची प्रसूत जावची आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सरबेसांच्या पिकां सोडच्या बडव्यान संगीन करयान मन माहिती आमच्या तारोकाच लागीन चरयान तिच्या मोगान वाटती आमकां बाचावेची